Pedramci sola, oci bevamoni, bewarokan kili, ikut semoga kami, amci mona sontosta, amci kansa urada, amci dona ulastak, soy respora, amci mona sontosta, amci kansa murgota, amci dona ulastak, soy respora. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो Jezus तुमकां आस्वाद दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयज पवित्र सभा लातेरानाच्या महामंदिराची समर्पणाची परब मनयता. डेडिकेशन ऑफ लॅटेरन बाजिलिका. लातेरान बाजिलिका म्हणटा ती पाप साहेबाची इगोर्ज. जाल्यार कितें भाशेन आख्खे पवित्र सभेची आवय इगोर्ज. ह्या पासत सगल्यो ज्यो इगोर्जो आसा, आमची इगोर्ज जी आसा ती हे इगोर्जे खाल येता. ह्या पासत आख्खे पवित्र सभे पासत मागता आसतना पवित्र सभा म्हणल्यार लोक, तशेंच पवित्र सभेक देवाक भोजूंक मंदिरां आसात. तर सगळ्या मंदिरां पासत आनी ह्या मंदिरांनी देवाची भोजण करतल्या पासत आमी ह्या आयचे भेटेन मागुया. ह्या आयची मिसाची भेट भेटयता देवाक दिन वासून स्टेफनी लुकस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरे इंतेसांव भेटयता देवाक दिन वासून आसिफा कुलासो आपल्या जल्माच्या दिसाक. ताचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात वर्ल मार्टिन्स, कॅथी फेर्नांडीस, जोआव सातान फेर्नांडीस, फ्रांसिस्को मेंडीस. तांचेरूय देवान सगल्यांचेर आशिर्वाद घालूंक आमी खेरीत भाशेन मागुया. आयज सायबिणीची भेट जाता आसोय दोंगरी, एडिसन फेर्नांडीस, रेजिना मुंदी, साबिनो आनी डेमियन कार्वालो, दाबोली रेंद्राबाट डॅरल डिसुजा, आल्त दाबोली डॉमिनोस सायड बेला फेर्नांडीस, फोंडवे जेरोन मार्टिन्स. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन मागुया शेतकारां पासत कालच्या दिसाक आमी आमची चिखलेची तरणाटी सांग्यार ही शेतकामती जी IITचेर आड वो आपणाची शेतां राखपाक जी थंयसर बसलेली आसात 50 दीस जाले कालच्या दिसाक तांकां भेट करून गेल्ल्या. तांची शेतां तांची भाटां आमी वचून परशीं पडयल्या आनी खरेंच हें तांचें उदारपसण जें आसा तें काबार जाता. तशेंच थंयसरलो एनवायरमेंट काबार जाता. तर ह्या लोकां पासत मागुया, तांच्या MLA पासत मागुया. जे लोक म्हणटा आमचो MLA आमचें आयकूंक तयार ना, तांच्या MLA पासत आनी सरकारा पासत मागुया तांणी ह्या लोकांचें आयकूंक. तशेंच कालच्या दिसाक आनीक एक वस्त बरी जाल्या ती वेलसांवचो लोक जो डबल ट्रॅकिंगाचेर आड झुजता तांच्या MLAन तांचें कालच्या दिसाक बरे भाशेन आयकून घेतलां आनीक लोकां बराबर रावून ह्या डबल ट्रॅकिंगाचेर आड झुजूंक तांच्या MLAन पावल मारलां. तर तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. देवाक आर्गां दिवया जें बरें कितें जाता त्या पासत. आनी सगल्या गोंयकारांनी उरलेले कडेन आमची सृश्टी गोंयची आसा ती राखूंक आनी ह्या लोकां पासत मागूंक. जशें ते कालच्या सांगेच्या लोकांनी आमकां सांगलां, फादर लोकांक सांग आमचे पासत माग म्हण. तर आमी सगलीं तांचे पासत मागुया आनीक तांची शेतां भाटां राखूंक आनी आख्खें गोंय राखूंक आमकां सगल्यांक फावो कर म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमी जण एकलो देवाची मंदिरां
आनी ह्या पासत आमी देवाचें मंदीर कशें जें कितें बरें आसा जें कितें स्वताचें आसा जें कितें नितीचें आसा तें करूंक आनी खऱ्या जिव्या देवाक बोजूंक आमी मंदिरान एकठांय जाता तेन्ना देवाची आमी भुरगीं सगळीं एक हें समजून घेवंक करपा मागता आसतना जायते पावटी आमी देव मंदिरा वाटेन फावो ती आमची आपुरबाय दाखोवंक ना फावो ते परी आमी ह्या देव मंदिराचें कॅर जायते पावटी घेवंक ना असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया हांव पातकी पातकी सत्पदार देवा आनी तुमकां भाव पयननो म्हजो कल्याण सारून सांगता मना चिंतून तोंडानूच आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तोरवेलो वापसत आमी तुका वाखाणटा सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगातीन देवा बापाचे भयणी जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें विसलोल्या जिव्या फातरांचें तुजे मोहिमेक एक सासनीक बिराड तूं तयार करताय ह्या तुज्या आत्म्याची कृपा पवित्र सभेन दिसान दीस वाडय हे परी सर्गीचें जेरुजालेम बांदून हाडचे खातीर तुजी विस्वाशी पर्जा वाडत वचूं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना आमेन. भाग्योत पावलून कुरितकारांक बरयल्लें पयलें चिटीवेलें वाचप भावा भयणीनो तुमी देवाचें शेत आनी देवाची इमारत देवान आमकां दिल्लें देणें वापरून एक बऱ्या घर बांदप्या भाशेन हांवें बुन्याद घाली आनी आतां ते बुन्यादीर दुसरो बांदता पूण आपूण कशें बांदता ताचेर जण एकल्यान आपलें लक्ष घालचें ही गायल्या ती बुन्याद म्हणल्यार जेजू क्रिस्त ताचे भायर आनीक बुन्याद कोणाच्यानूच घालूंक जायना तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे सवें वस्ती कोता म्हूण तुमकां खबर ना जोर कोणूय देवाच्या मंदिराचें निसणटण करीत तर देव ताचो नाश करतलो कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तुमीच हें मंदीर देवाचें उतर हें देवाचें गोड उद्गार आमचो जबाब जातलो दोलबाराचो सोर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा जॅकोबाचो देव आमचो किल्लो पोतून म्हणुया दोलबाराचो सोर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा जॅकोबाचो देव आमचो किल्लो देव आमचो आसरो तो आमचें बळ कुश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार भूंय कापल्यार कापूं दोंगर खोल दर्यांत उमटून पडूं आमी हालची नांव जाबाब दोलबाराचो सोर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा जॅकोबाचो देव आमचो किल्लो देवाच्या शाराक कुशालकाय हाडटली व्हांवताक उदकांत एक नदीची भोव वो त्या सोर्वेस्पराचो पवित्र निवास थंय आसा उबो देवान जोर तिकाण केल्लें शारा मदें तर कोण शार हालत कशें जाबाब दोलबाराचो सोर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा जॅकोबाचो देव आमचो किल्लो दोलबाराचो सोर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा जॅकोबाचो देव आमचो किल्लो येयात पळयात सोर्वेस्पोराची कर्तुत्वां ताचे प्रितुमेचेर केली ओजापां जाबाब दोलबाराचो सोर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा जॅकोबाचो देव आमचो किल्लो उद्गार Sorvesporak, 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 sorvesporak,
सर्वेस्वराक सर्वेस्वराक सोय सोय. निर्मळ कालीज देवा रोचून घाल म्हज्या होड्ड्यान आनी तुजे सोडवणेचो परतून म्हाका संतोष दी. सर्वेस्वराक सोय सोय सर्वेस्वराक सर्वेस्वराक सोय सोय सर्वेस्वराक सर्वेस्वराक सोय सोय सर्वेस्वराक 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 सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुसाल्या गेलो. देव मंदिरान बैल शेळयो आनी पारवे विकताले ते आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलोले ते ताका सांपडले. ताणें दोरयांची एक सयती केली आनी ती घेवन तांकां सगल्यांक शेळयां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकारांचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड उमतिले. पारवे विकतल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगलें हांगासरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयलोलें आसा म्हूण ताच्या शिसांक तेन्ना उगडास आयलो. जुदेवांनी ताका म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता? जेजून तांकां परती पाड केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हणलें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय? पूण तो आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. जेन्ना जेजू मेल्ल्यांतलो जिवन जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलोलें म्हूण ताच्या शिसांक उगडास जालो आनी जेजून उलयलेल्या उतराचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर तांणी विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. 22 मार्चाची 2020 ही डेट उगडा आसा तुमकां. 22 मार्च 2020 कितें जाल्लें? लॉकडावन जाल्लें, इगोर्जो बंद जाल्ल्यो, मिसाक वचपाक मेळनासलें आनी त्या दिसाक जावन आमचे फिरगोजीन करीत भाशेन आमी हे लायव्ह स्ट्रिमींग ऑफ मास सुरू केल्लें. 22 तारीख इगोर्ज बंद, लोक घरा. पूण मिसाची भेट ह्या आल्ताराचेर जावपाची केन्ना बंद जावंक ना. मिसाची भेट सदांच चालू उरली सगळ्या इगोर्जांनी. फकत लोकांक देव मंदिरान भितर सरूंक मेळूंक ना. लॉकडावन काबार जावं पासून ती डेट वचो पासून लोकांक इगोर्जेन देव मंदिरान भितर येवंक मेळूंक ना. पूण पवित्र सभा बंद पडूंक ना, पवित्र सभा बंद जावंक ना, पवित्र सभेची भोजवण वर्शीप बंद जावंक ना. आमी जण एकलीं देवाची मंदिरां म्हणटच आमी जायतीं जाणां जाता ते भाशेन ह्या लायव्ह स्ट्रिमान भाग घेवन घरा लागीं आमचें पवित्र पुस्तक वाचून एक गोराबो कसो मागणें करून ही पवित्र सभा आमच्या घरांनी सदांच जिवी उरली. भयणीनो, आयज ह्या महादेव मंदिराची परब आमी मनयता. जशें सुरवातेक म्हणलां, हें लातेरान बाजिलिका म्हणटा ती पाप सायबाची फिरगोज. रोमाचो बिस्प कसो पाप साहेब ह्या देव मंदिरान चलता. म्हणटच पयली इगोर्ज आमचे कातोलीक पवित्र सभेची अशें म्हणूंक जाता, माय इगोर्ज. सगल्यो इगोर्जो ज्यो आख्या संवसारांत आसात ते ह्या माय इगोर्जे खाल येतात. देखून ही परब आयज आमी मनयता. आनी ही परब मनयता आसतना भाव भयणीनो, आमकां उगडास. इगोर्ज म्हणटात तेन्ना इगोर्ज हातरांची आसा आनी इगोर्ज लोकाची आसा.
हे इगोर्जेन फातरांचे इगोर्जेन ही पवित्र सभा एकठांय जाता देवाची भोजवण करपाक. भोव आदीं हे लातेरान देव मंदीर बांदलोलें. जेन्ना पयलो एम्परर कॉन्स्टंटायन ताणें क्रिस्ती भावार्थ आपणायल्लो आनी ही इगोर्ज कशी बांदलोली आनी ताचेरूच धरून मागीर बाजिलिका आयली आनी ती पाप साहेबाची फिरगोज. भाव भयणीनो, आयची वाचपां आमकां ह्या मंदिरा विशीं आमचेर उजवाड घालता. पयल्या वाचपान बागेवन पावल उंचीत बरोवन आमकां उगडास केला. तुमी तें देवाचें शेत, तुमी देवाचें मंदीर ही बुनियाद घातलेली आसा आनी हे बुनियादीर ही इगोर्ज बांदल्या वो हे मंदीर बांदलां वो ही सभा बांदल्या आनी ही बुनियाद क्रिस्ताची शिकवणेची बुनियाद वो भावार्थाची बुनियाद घातल्या. तातूंत वो ताचेर जी ही पवित्र सभा बांदल्या ती कोणाच्यान हालोवंक जायना. दुबाविरेक जायते जाण प्रयत्न करतात इगोर्जो मोडप वो इगोर्जेंतल्या मनशांक मोडप, स्वतावप वो थोड्योश्यो सवलती काडून उडोवप. हें सगळें चालू आसलें आदीं आनी आतांय चालू आसा आनी फुडेंय चालू आसतलें. हें कितेंच नवें न्हय, वो भिवपाचें सारकें न्हय आनी चिंतून आमी बेजार जावपा सारकें न्हय. तें सदांच उरतलें. पूण ह्या सगळ्यान पवित्र सभा एक घट बुनियादीर क्रिस्ताचेर, जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ ह्या भावार्थाचेर बांदलेली आसा ती हालची ना, ती सदांच घट उरतली. पूण जे कोण हें मंदीर मोडपाक प्रयत्न करतात, ह्या मंदिरांतले सोबेक मोडपाक वो सतावपाक प्रयत्न करतात, तांकां देव बऱ्यान सोडचो ना. तांकां सगळ्यांक खास्त आसतलीच. हाच्या पयल्या वाचपान बागेवन पावलू कोरिंथकारांक चीट बरोवन सांगता. तर भाव भयणीनो, आमचें मन कित्याचेर आसचें काय? दुबाविरेत आमचें हें वण्टीचें मंदीर आमकां गरजेचें. कित्याक आमी आमचे साक्रामेंत भेटूंक ह्या मंदिरान येता आनी एक सभा कशी आमी जमा जाता. आतां जरूय आमचें मीस लायव्ह स्ट्रीम जाता, घरा लागीं बसतात तांकां हें मीस वॅलीड मीस न्हू. वॅलीड म्हणजे हें तांकां सारकें मीस न्हू. पूण जीं कोण ह्या मंदिरान येवन ह्या साक्रामेंतांत वांटो घेतात, कुमन्यांव घेवपाक पावतात, परशीं पर्सनली ह्या मिसान वांटो घेतात, हें सारकें मीस आनी पवित्र सभा आमकां हें शिकयता. तरी आसतना आमचे फिरगोजीचे भाग म्हणजे आमचो लोक, आमची सभा कांय कारणांक लागून, वेगवेगळ्या कारणांक लागून जांच्यान ह्या मंदिरान भितर सरूंक जायना, तांकां एक ल्हानसो आदार, आख्खो आदार न्हय तो, आख्खो सॅक्रमेंटल आदार न्हू, पूण एक ल्हानसो आदार कसो आमची ही मिसां लायव्ह स्ट्रीम आजून जाता. आनी जायतो लोक वेगवेगळ्या सुवातांचेर जांकां इगोर्ज पयस पडटा वो जीं कोण आपल्या आंतरुणार आसात, भायर सरपाक जायना, तांकां देवाच्या उतराची आनी हे पवित्र मिसाचे भेटीचो हो आदार जाता. तुरायच्या शुभ वर्तमानान भाव भयणीनो आमी आयकलां जेजू आपल्या देव मंदिराच्या मोगान लासतालो आनी देव मंदिरान भितर सरलो तेन्ना ताणें कितें पळयलें तें ताका वायट दिसलें. कित्याक ज्या कारणा पासत तें मंदीर बांदलां त्या कारणा पासत वापरिनासतना दुसरीं कारणां भितर सरल्यान, ट्रेड, कॉमर्स, बिजनस. जाल्यार हें मंदीर आसा तें असलें बिजनस करपाक न्हय, म्हणजे संवसारी बिजनस करपाक न्हय. देखून जे कोण देव मंदिरान भितर येवन असल्यो वस्तू करताल्यो, शेळयो बैल विकप वो दुडवांचो खेळ, तशेंच पारवे विकप, हें सगल्यांक ताणें भायर घातलें. हे भायर घालता आसतना मातसो इल्लोसो वायलंटूय जालो. दोरयांची सयती केली, जी दोरी कॉर्ड बांदतात ताची एक सयती केली आनी ती घेवन तांकां भायर घातले. जाल्यार जेजून अशें करप देवाचो पुती भाशेन कोत्ता जायते पावटी घडये आमकां अशें म्हणूंक दिसतलें. जाल्यार जेन्ना देव मंदिराचेर आड कोणूय कितें करता, जशें पयल्या वाचपान आमी आयकलां तांकां देव ओगी रावचो ना, जाल्यार देवाचो पूत तांकांय ओगी रावना. सयती घेवन सयती मारून तांकां भायर धाडले, तांच्या बैलांक शेळयांक भायर घातले, तांचे दुडू जे तांणी बरेशे भरून दवरलेले ते ओतले, तांणी मांडून दवरलेले आपले बिजनस करपाक ते सगळे ओमतिले, भायर घातले सगळ्यांक. आनी असल्या वेळार हो प्रश्न, तुका कसली पदवी आसा, वा तुका पदवी आसा म्हण तुज्यान आमकां कसली खुणां दिवपाक जाता, हे जुदेव परतून परतून
खुणां मागताले. जरूय ही आख्खी खुणां तांच्या दोळ्या मुखार आसा ती पळोवपाक फाटीं सरताले वा कुड्डेपणां करताले. आयज आमचे मुखार भाव भयणीनो जायते तरेच्यो खुणां आसात, पूण जायते फावटी ह्यो खुणां आमकां दिसती पडना तो दिसती पडना आसल्या भशेन आमी करता. आनी ह्या पासत आमच्या देव मंदिरांचो मोग आमकां मातसो इल्लोसो उणो. आमची पवित्र सभा आमची देव मंदिरां सांबाळपाक सोदता तेन्ना जायतीं जाणां मुखार सरतात. ल्हान ल्हान वस्तू आसतात, जायते फावटी आतां येद्दी व्हडलीं बिल्डिंगां ती सारकी करपाक जाय, मेनटेन करपाक जाय, जाल्यार तुमचे मदलीं जायतीं जाणां उदार मनान मुखार सरतात. हो वावर करपाक जाय, तो वावर करपाक जाय, त्या वावरा पासत स्पॉन्सर दिवपाक जाय, मुखार सरतात. देव मंदीर सांबाळचे पासत एक बरी गजाल. जाल्यार भाव भयणीनो, आमी सगल्यांनी आमचें देव मंदीर सांबाळटा आसतना आमची पवित्र सभा जी ह्या देव मंदिरान एकठांय जाता ते पवित्र सभेचे आमी खेरीत भाग जावपाक गरज. ह्या पासत देवाच्या उतराचेर नियाळ आमी करूंक गरज. देवाच्या उतराचेर नियाळ करून जे गूण आमकां तातूंत मेळटा ते आमी एकामेका सवेन जिवंक गरज. देखून एकामेकाच्या आदाराक पावूंक, एकामेकाक बोगसूंक, एकामेकाक समजूंक, एकामेकाक समजावंक एक पवित्र सभा कशी आमी बाराबर येवपाक गरज. एकामेकाचेर राग धरून न्हय, विंगास काडूंक न्हय, वा एकामेकाच्यो चुकीच काडूंक न्हय, पूण जायतें बरें जें जाता तें आमी आनिकूय फुडें व्हरपाक एक पवित्र सभा कशी आमी देवाच्या मंदिरान येता तेन्ना आमकां आशिर्वाद मेळटात. तर आयच्या दिसाक ही परब मनयता आसतना आमची फिरगोज आनी आमचे फिरगोजीचें हें मंदीर आमी बरे भाशेन सांबाळूंक, बरें आसा तें करूंक, चुकी आसात त्यो आमी पयस करूंक, आनीक बाराबर एक पवित्र सभा कशी आमी हो क्रिस्ती भावार्थ जाची जी बुनयाद घातलेली आसा ह्या भावार्थाची बुनयाद सगल्याक पावोवंक आमकां कृपा मागुया. गायन घेऊया C25 पेज नंबर 39. C25. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, आमची भेटवणी मानून घे आनी हे स्वातेर संस्काराची कृपा आनी आमच्या मागण्यांचो फोड आमकां तुज्या भुरग्यांक मेळसो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजें घर प्रार्थनाचें घर, थंय तूं बिराड करून रावताय आनी अगणीत उदारपणान तुज्या भक्तांक सुबां देण्यांनी निरंतरी भरताय. हे परी तुका मानता तसली जिणेच्या परजळान फांकते तुजे पवित्र आत्म्याचें सोबीत सुंदर मंदीर तूं बांदून हाडटाय. आमीच तें तुज्या मोहिमेचें जिवें मंदीर मातये फातराच्या मंदिरान तुजे विंचलोले परजेक पवित्र सभेक तूं जमयताय आनी थांबून आसतना तिका पवित्रतायेन वाडयत आसाय. अशें
हे जेजूचे पत्नीक हिशोब नासलेल्या भुरग्यांनी संतोषभरीत जाल्ले आवयक सर्गीच्या वैभवाक तूं तयार करताय. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 परमेश्वर सर्वेश्वर तूं स्वर्ग आनी संसार बोलाच्या वैभवान उत्सर्गीक तुका सय सय सर्वेश्वराचें नांव येता तांकां सय उत्सर्गीक तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया तुझ्या कुसाने पुनर्जीवन पोरावळी तुवें आमकां सुरयली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे बाग्योन धर्मदता बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. फातरांनी मातयेन बांदलेल्या मंदिरान आमी जिवी मंदिरां देवाची जमा जाता देवाची भजवण करता. तर आमी सगळीं एक देखून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटीक पोतली आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संसाराचे पाप काढले आमचे कागद कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमचे कागद कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगळा तूं जेसू भोव पवित्र संस्कारान तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणतो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तू म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. उगडास करीत जाल्यार तुजो काळजा संतोषान भोगता म्हूण तूंच आशी जालोय जाल्यार पुरो तूंच गायेन मिरून तेचें गोतमो जेजू तुझ्या पवित्र नावा सारखे मधुर संगीत खंयसर आमचे मोठें उतर तोंडांतले नांगोचे तूं लोक चिंतून मनान रावचोचे जेजू वाक्याक एकलो सोबत बसो वाक्याक कितलोच कोण वालो तुका सत्याक कितलोच म्हणटूं बोलो भक्तोल्यांक कसो तूं ना जावचो. तुमी जिवे फातर कुशी एक आत्मीक घर बांदूंक पावतल्यात आनी एक पवित्र याज्ञिकी कूड घडटल्यात. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या संवसारार जियेतली तुजे पवित्र सभेक सर्गेच्या जेरुजाल्याची तुवें खुणा करून आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्याय. ह्या संस्कारांत वांटो घेवन तुजे कृपेचें मंदीर जावंक आनी तुजे मोहिमेच्या निवासान भितर सरूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता.
तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. आयज बुधवार सांजेर 7 वाजता वो पवित्र संस्काराची बजवण आमच्या ह्या मंदिरान जातली. तुम्ही येऊन भाग घेवचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोदोपकार. नवेनाची मागणी. सासवोत आदाराचे माये पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजे दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये चुचुरे कोर मोशे हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासनाची चाकून कोशी. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे ताय खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासनाच्या सावासावाची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडली कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत वतली. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. ओ तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून कोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. सासवोत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूं म्हज्या देवाक. आमेन. सासवोत आदाराचे माये नमान मरेक पेन बोलले सर्वेस्पो तुजे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. सासवोत आदाराचे माये नमान मरेक पेन बोलले सर्वेस्पो तुजे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. सासवोत आदाराचे माये नमान मरेक पेन बोलले सर्वेस्पो तुजे तायसा अस्तरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये आदार दी ओ दृश्टा सांपडलेल्या मजत कोर अस्कोत काळजांच्या माग पोचे पासून जा शरातीन देवाच्या मुनेऱ्यांची विनोद कोर सगल्या देवाक पेटयलोल्या अस्तुऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगल्या जे मागतात तुजो सासनाचो
सासणाचो आलाशिरो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गोरसांत आनी दुखी कोंतिनी प्रार्थुया हे सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवं जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणीचो तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा सगळ्या पिडेवंतांक ह्या वेळार आशिर्वाद करीत भाशेन सगळ्या पिडेवंतां पासत मागुया जाणी आपणा पासत माग म्हूण आमकां विनंती केल्या तांचे पासत मागुया जांचे पासत मागतलो कोण ना तांचेय पासत मागुया आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा ताणें सूर्ग आनी संवसार रचला सोमिया म्हजे मागणे आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावूं सोमिया आसूं तुमचे सोवे आनी तुमच्या आज्ञा सवे प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान बागयोन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासणाच्या सासणाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदांकाल तोगूं गायन घेवया F12 पेज नंबर 91 F12 Kushal sodan sami boche, kushal dados sami rache, moka chivin eko spore, baboi na chivin ekore. Kushal sodan sami boche, kushal dados sami rache. Moga civil jako spore, baboj naši vine kore, amčika sa kušena, to naune bore urga, to baboj asa sorga, amče tasuk, amče bada. Kushal sodan sami boche, kushal dados sami rache, moga chivin jako spore, baboj naši vine